नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमकां सद्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। देवस्थानाचे उत्सव वा देवूळ बंद करपाचो निर्णय घेवच्या आदीं थळाव्यांक घेयात विश्वासात मयेच्या केळबाय वाड्यावयल्या लोकांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडेन मागणी। उदकाचे बिटर फारावपाच्या प्रकरणात वास्को पुलिशेन एकल्याक केली अटक, फुडलो तपास चालू। भाजयांचे दर पावले तेंगशेर सर्वसामान्य लोकांक बसलो फटको। पर्यटकांक खातीर बेगीनूच सुरू जातली दूधसागर जीप सफारी। कोरोनाक लागून फाटली 2 वर्सां बंद आशिल्ली जीप सफारी। पेडणेच्या फामात पुनवेक जाली सुरवात, भाविकांनी व्हडा संख्येन केली गर्दी। आनी व्हडा उमेदीन मनयलो सुर्लाचो सप्तक, भाविकांनी मोठ्या संख्येन घेतिल्लो वांटो। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मयेच्या श्री केळबाय देवस्थानाचे उत्सव वा देवूळ बंद करपाचो निर्णय घेवच्या पयलीं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकांक विश्वासान घेवचे असो निर्णय आयतारा केळबाय वाड्यार जाल्ले बसकेंत घेतला। या बसकेक नायक गांवकार आनी हेर समाजातले लोक तशेंच गणेश उत्सव समिती आनी मंडप बांदकाम समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। गांवाकडेन संबंध नाशिल्ले देवस्थान समितीतले 2 पदाधिकारी दरेका उत्सवा वेळार विघ्न हाडून गावात झगडे पेटोवपाचे यत्न करतात असो आरोप ह्या बसकेन करून ह्या प्रकाराचो निषेध केलो। जे नाव रघुनाथ नायक, ह्या केळबाय देवस्थानाचो हांव एक अधिकारी आनी केळबाय असोसिएशन प्रसन्न नाग जी कमिटी आहा तेचो हांव उपाध्यक्ष आसा। हांव सांगपाक इतकें सोदतां की आमच्या मयान प्रत्येक दिसा म्हणून असो वर्षभर कार्यक्रम चालू आसता आनी सुरळीतपणे चलता आनी कोणाचेच कांय ऑब्जेक्शन नासता, टणटो नासता। आनी हेच फावटीक एक ह्या वर्साक कितें जालां की कोण तरी गांवांत अनवळखी व्यक्ती उत्पन्न जाल्या आनी ती प्रत्येक फावटी येता आनी जो कितें उत्सव आहा थंयसर विघ्न हाडटा। ह्या लोकांक हे कोण हाडटा तांकां आमी काय वळखना आनी मयाचे बीन न्हू ते अशे लोक विघ्न हाडटा आमच्या प्रत्येक गांवांत आनी सगळ्या गांवांत तणटो निर्माण करता। त्या खातीर तेचेर हे जे कोण मामलेदार आसा जावं आनी कोण आसा देवाचे जे हे डिसिजन दिवपी आहा तेंच्यांनी फूल विचार करून असल्या लोकांक भितर इनवॉल्व करचे आनी तेंचेर फूल विचार करून तेंचेर कितें तरी कारवाई करची जणू करून गांवांत कसलो तणटो निर्माण जावचो न्हू। वास्को आनी भोंवतणच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी उदका मिटर चोरी केल्ल्याच्या आरोपांत वास्को पुलिसांनी नवे वाडो वास्कोच्या सिद्धू राजू पवार हाका अटक केल्या। या संदर्भात पुलिसांनी कलम 426, 379 वाचून IPC 34 आनी कलम 3PD कायदो 1984 खाला गुन्यांव नोंद केला। वास्को PI कपिल नायक हांच्या देखरेखी खाला PSI रोहन नागेशकार हे प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। After registration of crime, I briefed my staff regarding the said incident, and it was also mentioned by the complainant that there are many other water meters which are stolen from the neighboring places. So accordingly, I briefed my intelligence staff and officers and instructed to trace the accused persons as per the description on the CCTVs. So while my officers and intelligence staff was on the job of tracing the accused, so they received information from the sources about one person
So accordingly, they taken the custody of the said person, namely Sidhu Pawar, alias Saunke, age 21 years, residence of New Vade Vasco, and he was brought at the police station. He was thoroughly interrogated in this crime, and during the interrogation, he admitted about the crime and confessed the crime. So further, we recovered 7 water meters at the instance of the said accused. So presently the accused is in police custody, and our further interrogation is in progress to find out the remaining accused, because there were 2 accused who were seen on the CCTV footages. So our further investigation is in progress. परत एक फावट भाजयेची दर वाढली. टमाटाची दर पावली 60 रुपया किलो, जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारांत विकतात. डब्बू मिरसांग 80 रुपया किलो. या म्हारगायेन सर्वसामान्य लोकांचेर हावळ हाडल्या. भाजप सरकाराच्या काळान सध्या गजालीची म्हारगाय वाडटा. अर्थीक नदरेन लोकांचेर फटको बसता. फाटीं ओली कोथंबीर वाडिल्ली, आतां टमाटाचे दर वाडला. दर दिसा खंयच्यान ना खंयच्यान भाजयेची दर वाडत आसा. सण परब आशिल्ल्यांक लोक शिवराक जेवतात आनी ह्या बोवाळांत भाज्याची दर वाडटा. कुळेच्या दूधसागर पर्यटकांक भरपी पर्यटन जीप फाल्यां सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. ह्या पर्यटकांक भरपी खातीर पेड जीप सेवा 2 ऑक्टोबर सावन सुरू जावपाची आशिल्ली, पूण ती अजून सुरू जावंक नाशिल्ल्यान पर्यटकांची गैरसोय जाल्या. पर्यटक येवन थंय वतात. कांय पर्यटकांक दूधसागराक वचूंक मेळनाशिल्ल्यान कुळे सावन 3 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या मिनी दूधसागराची वाट धरतात. कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां थळाव्या लोकांक अर्थीक फटको बशिल्लो. ह्या गांवचे लोक पर्यटकांचेर आदारून आशिल्ले. आतां कोरोना कमी जाल्ल्यान परत ह्यो जीपी सुरू केल्यार दिसवडो तरी सुट्टलो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. हांव कुळेचो हांगा आमची जीप चलता हांगा. अशी दर वर्सा आमची 2 ऑक्टोबरा स्टार्ट जाता. ह्या वर्सा आमकां स्टार्ट जावना. गेस्ट खूब येता आनी रिटर्न वयता आनी बेजार जाता. इतले पयसून येवन आमकां वचपाक मेळना. ट्युरिस्ट खंय वचपा येता ते दूधसागर वॉटरफॉल पळोवपाक वचपाक. ते तांकां खबर आहा न्हू 2 ऑक्टोबर स्टार्ट जाता न्हू, आनी ह्या वर्सा पण अजून स्टार्ट जावना आसलेली. आनी खूब लोक येता वयता आनी आमकां हांगा कितें बेजार जावन वयता. कित्याक तुमी स्टार्ट करना आनी 2 ऑक्टोबर स्टार्ट जावपाचें अजून कशें जावना. आमकां ते पावसाक लागून मातशें लेट बी जाला, तेय आमी मानता. पूण आतां तर चालू करची म्हणून, की ना जाल्यार ते गेस्ट येता भुरग्यांक घेवन येता. चलोन वचपाक तांकां मेळना, भुरग्यांक सोडना चलोन वचपाक, ते रिटर्न वयता. ताका लागून आमी रात्री चालू करची ना. पाटिल हूँ मैं दूधसागर देखने के लिए कर्नाटक से स्पेशली आया था. आज 200 किलोमीटर चला के इधर आया था, मगर फैमिली के साथ, सभी फैमिली के साथ आया था. अभी इधर जीप बंद हो गया, इसके लिए हम पैदल नहीं जा सकते, ट्रैकिंग नहीं जा सकते. अब वो ऑनलाइन पब्लिश किया होता तो आप इन्फॉर्मेशन पहले दिया करते तो हम ऑन टाइम पे आके दूधसागर देख सकते हैं. नेचर वाइज ये फॉल्स अच्छा है. लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ. आयतारा पेडण्याची पुनव. गोंयभर पेडण्याची पुनव फामाद आसा. धर्मीक परंपरे प्रमाण पार्शा भगवतीच्या देवळांतल्यान देवीची तरंगा शेनवारा राती पेडण्याच्या रवळनाथ देवळांत भक्तांनी विधिवत हाडून दवरिल्ली. पुराय वाठारांत विद्युत रोशनाई केल्ली. तशेंच 125 बायलांनी देवी भगवतीची ओटी भरली. गोंयभर पेडण्याची पुनव फामाद आसा. धर्मीक परंपरे प्रमाण पार्शा भगवतीच्या देवळांतल्यान देवीची तरंगा शेनवारा राती पेडण्याच्या रवळनाथ देवळान भक्तांनी विधिवत हाडून दवरिल्ली. पुराय वाठारांत विद्युत रोशनाई केल्ली. तशेंच 125 बायलांनी देवी भगवतीची ओटी भरली.
सुर्ला सत्तरी हांगा श्री सातेरी केळबाई शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी सप्तक 6 आनी 7 तारखेक वेगवेगळ्या धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींनी उमेदीन मनयलो. 2 दीस मनयल्ल्या ह्या सप्तकांक खूब कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तातूंत देवीची पुजा, देवीक ओटी अर्पण, व्रत घेवप, दिंडी उत्सव, भजन आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. गोंयांत फुडले 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा. 9 आनी 10 ऑक्टोबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचेर विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगले. नुस्तेमारांनी हवामान खात्याच्या ह्या सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां. आयतारा क्रिस्तांव भाव एकठांय जावन फातोड्ड्या वाठारांतल्या आवर लेडी ऑफ रोझरीच्या फेस्ताची परब व्हडा उमेदीन मनयली. फादर ॲशले आल्फोन्सो हांणी फेस्ताचें मीस सांगलें. फाटले 5 दीस व्हडले भाट कालापूर श्री सरस्वती देवळांत वार्षिक शारदोत्सव निमतान श्री सरस्वती बाल मंडळान विविध कार्यावळी घडोवन व्हडा दबाज्यान सुवाळो मनयलो. पयल्या दिसा सत्यनारायण पुजा उपरांत महाप्रसाद आनी भजन जालें. दुसरे दिसा दांडिया, तिसरे दीस फुगडी, चौथे दीस अखिल गोंय घुमट स्पर्धा जाली. 5वे दीस सांजेच्या 7 वरांचेर इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. मुखार पावणी आनी देवीचे विसर्जन जातले. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसान उलोवप केलें.
आयज आमची श्री सरस्वती बाल मंडळाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरी साज आवडयता. तसोच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हे कमिटीक आनी ऑर्गनायझरांक ह्या आयच्या फंक्शनाचेर तेणी हांगासर म्हाका आपण आयज हो मान दिलो म्हणून. तशेंच हांव तांकां वालो दिता. हे घुमट कॉम्पिटिशन तेणी घडून हाडलें आनी हांव समजता की एवरी इयर अशेंच एक घुमट कॉम्पिटिशन हाडून आमच्या गांवांत तुमी अशीच उमेद हाडटले, आमची गांवांची युनिटी तुमी सांबाळटले आनी अशेंच तुमी सांबाळून येयलेले आहा. हांव जाणा आमच्या टायमार पासून तुमी आमगेर येवपी आनी हे तुमी हे मंडळ इतले बरें केलेले आहा. बऱ्याच वर्सां सावन पगार वाडोवपाची आनी हेर मागणी करपी दाबा माळ सांग्या वाठारांतल्या वरूण बेवरेज कंपनीच्या कामगारांक अचकीत दुसऱ्या राज्यांत बदली करपाचें आदेशपत्र मेळिल्ल्यान दुसऱ्या राज्यांत केल्ल्यो बदल्यो फाटीं घेवपाची मागणी बेवरेज कंपनीच्या कामगारांनी केल्या. तशेंच कामगारांनी कंपनीचे बिरेस्तारां मेरेन मुजत दिल्या. तशेंच सरकारान हाचेर लक्ष घालचें आनी मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार निशेध काडून खर मोर्चा करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. वरुण ब्रिवरेजीस एम्प्लॉईज युनियन हे जे युनियन आसा हांगासर सांग्या तांचे चार्टर ऑफ डिमांड्स गेलो टर्म जो आसा पळय फ्रॉम 18 to 21 19 to 22 हो तेंचो चार्टर ऑफ डिमांड कंपनीन सेटल करूं ना. त्या डिस्कशनान तो 10 years सोंपलो आनी आतां 22 to 25 हो न्यू 10 years स्टार्ट जालो. अजुनूय तांकां त्योच सॅलरी मेळटा, तांचें रिविजन जायना, सेटलमेंट जायना, कांय ना. आतां तेंच्यांनी कितें केलें, खंय ना खंय डिस्कशन बरें फ्रुटफूल जातालें थ्रू लेबर कमिशनर्स ऑफीस अशें जेन्ना तांकां दिसून आयलें तेन्ना एक प्रेशर टॅक्टिक्स म्हणून युनियन मेंबर्स जे आसा कमिटीचे मेंबर्स इनफॅक्ट दे आर प्रोटेक्टेड वर्कमॅन तांचेर तुका एक्शन घेवया ना वेन द चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कशनान आसता तेन्ना कॉन्सिलेशन प्रोसिडींग चालू आसता तेन्ना तांकां टेम्पररी डेप्युटेशन लेटर तेंच्यांनी 22 सप्टेंबराक इश्यू केली आनी तांचेर एक प्रेशर माउंट करपाक की तुमी हितूच्यान भायर सरा म्हणून. सो तांच्यांनी इमिजिएटली आमकां कॉन्टेक्ट केलो, तांकां सांगलें की ऑन टायम इमिजिएट बेसिसाचेर आमी हेका रिप्लाय करपा जाय, हेका ओपोज करपा जाय. सो त्या अनुशंगान आमी 30 सप्टेंबर 2022 इमिजिएटली आमी लेटर मॅनेजमेंटाकूय रिप्लाय केला आनी आमी लेबर कमिशनर गोवा गव्हर्मेंटाचो राजू गांवस ताकाय आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. तेणे इनफॅक्ट थंयच्यान HRक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की हें रॉंग जालां, तूं हें कर फाटीं घे म्हणून. वी वर एक्सपेक्टींग की HR प्रोएक्टिवली स्टेप घेतलो आनी मॅनेजमेंट प्रोएक्टिवली स्टेप घेतले आनी हे विड्रॉ करतले म्हणून. पण आयज जवळ जवळ 8 तारीख जाली, बट 8 दीस जाले तरी आसतना हेंच्यांनी कांय स्टेप घेना. सो हेचो मिनींग एकूच जाता की इट्स अ हॅरेसमेंट गोईंग ऑन अगेन्स्ट दीस वर्कमॅन. कितलेशेच आसा आनी ह्या कंपनी सारक्यो ज्यो फॅक्टरी वरुण ब्रिवरेजीस पेप्सी म्हणटा असल्यो कंपनीज जर कॉन्ट्रॅक्च्युअलूच चड भरपा लागले आनी परमनंट एम्प्लॉइजांक जर अशें हॅरेसमेंट करपा लागले जाल्यार मागीर आमच्या गोंयकारांनी गांव वाठारांतल्या भुरग्यांनी वयचे खंय. हेजो प्रश्न खंय ना खंय विधानसभेत आनी हांगातल्या आमदारांनी विचारूंक जाय. पळयत तेन्ना हांकां फाटीं घातलें म्हणून जावचें ना. हेंची बाजू तुमी आयकून घेवंक जाय. हे लोकल आमचे हे जर उरचें जाल्यार कोणाक घालपा जाय, मायग्रंटाक भरपा जाय हांगासर, हो आमचो एक ताका प्रश्न आसा. आनी आमी आयज शिटकावणी दिता ह्या मॅनेजमेंटाक आनी सरकाराकय की बिफोर नेक्स्ट थर्सडे म्हणजे येता ते फुडल्या 5 दिसां भितर हे जर टेम्पररी डेप्युटेशन तुमी फाटीं घेना जाल्यार फुडलो स्टेप जो कितें आसतलो पळय ताजे मागीर परिणाम तुमी भोगचे पडटले. सांज जुजे दी आर्यल नेसाय हांगा सांज जुजे ऑफ आर्यल चर्ची मुखार कांय लोकांनी माडाच्या सुट्टांचेर लोंबकाळपी सुरगण सुकण्याची घरटी उजो लावन लासली. व्हडले पक्षी उडून गेले पूण तांची पिलां मरून पडलीं. तांतयां पुडून फुटलीं. घरा मुखार हळशीक करता म्हूण लोकांनी हो चुकीचो उपाय केलो अशी कागाळ ध्यान फावंडेशनान मायना कुट्टरी पुलिशेन केल्या. सचिवालयांतल्या नोकरे खातीर मराठीचें ज्ञान गरजेचें जाल्यार कोंकणीचें कितें? गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान प्रश्न केला. ह्या नोकरे खातीर फकत मराठीची सक्ती करप हें चुकीचें जालां आसूं यें. अशें जर आसत जाल्यार समजून घेवं येता. मात हें चुकून जावंक ना जाल्यार गोंयांत गोंयकारांचें स्थान कितें असो प्रश्न विजयान ह्या वेळार विचारला. सगळ्या लेवलाचेर
हे सिस्टम्स म्हणून जे कितें हाडूंक सोदतात. आत्तां हांवें एक ट्वीट केलां जॉबाक नॉलेज ऑफ मराठी एसेन्शियल म्हणून घाल्लें आहा. एक हांवें एक हें दाखयलां सेक्रेटरिएटान कोण तरी पोस्ट आयल्या थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटा तें काडलें आनी हांवें म्हणलां की चूक जाल्या आसतली म्हूण. म्हाका दिसता ही चूक जाल्या आसतली कित्याक मराठीच मेन्शन करतात कोंकणी मेन्शन करनात. सो म्हाका दिसता ही चूक आसतली. पूण चूक जर ना जाल्यार गोंयांत गोंयकाराचें स्थान कितें हो प्रश्न पडटा. मोपा एअरपोर्ट, ह्या मोपा एअरपोर्टान गोंयकार लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टार परत चड जर दिसले ऑर इक्वल दिसले जाल्यार आमकां देव पावलो अशें आमच्यान म्हणूं येता. खंयचेच जंय पयशे आहा थंय गोंयकार दिसना. विजयाची परिस्थिती. बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या तांच्या वाडट्या पिरायेचो परिणाम जावपाक लागला असो थोमणो राजकीय तज्ञ प्रशांत किशोर हांणी नितीशाक मारला. तांकां उलोवपाचें एक आसता आनी ते उलयता भलतेंच अशें ताणें म्हटलें. हांव भाजपाच्या अजेंडाचेर काम करता असो आरोप नितीश करता खरें, पूण त्याच बरोबर काँग्रेसीक बळगे दिवपाक हांव तेंको दिता अशें विधान ते करतात. हाचे वयल्यान तांकां कितें उलोवप तें सुचना. तशेंच राजकीय मळार ते एकटे पडूंक लागिल्ल्यान तांचेर परिणाम जावपाक लागला अशें प्रशांत किशोर हांणी म्हणलां. नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है. उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं. अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें. दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए. और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी. तो ये उम्र का असर है. अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं. ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है. इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं. तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है इस वजह से कुछ बोल रहे हैं. गोंयान पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान मिरामार दर्यादेगेर पर्यटकांची खूब गर्दी दिश्टी पडटा. भायल्यान तशेंच गोंयांतले लोक वातावरणाचो आनंद घेवपाक दर्यादेगेर येता. सकाळ सांज थळावे लोक जॉगिंग एक्सरसाइज करता. तशेंच सांजेच्या वेळार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन खेळपाक येता. सध्या मिरामार दर्यादेगेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा, देखून येरादारी आडखळून उरता. कर्नाटक राज्यांतल्या ऊस उत्पादन शेतकारांक ऊसा खातीर फकत प्रति टन 2,371 रुपया मेळटा. सध्या म्हारगाय 300 पाविल्ल्यान ही दर तांकां परवडना. ताका लागून कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादन संघान कारवारच्या शेतकारांचेर अन्याय करपी कारखान्याच्या विरोधांत हल्याळ तहसीलदार कार्यालया मुखार फाटल्या 15 दीस जावन आंदोलनां करपाक सुरू केलां. आमचे सगळे पयशे दिल्या शिवाय आमी कारखाने सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिडकावणी कारवारच्या शेतकारांनी दिले. आज 14 दिवस झाले आम्ही रैत किसान लोक सगळे आम्ही 14 दिवस सतत आम्ही सत्याग्रह करालोय. ह्या सत्याग्रहाला तालुक्याचे आणि इतर तालुक्याचे पण सगळे आम्हाला सपोर्ट कराले. टोटल आमचा भाव दिल्याशिवाय आम्ही कारखाना चालू करू देणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत आमची मागची काय बॅलन्स आहे ते पण आम्हाला द्यायलाच पाहिजे. जरी तुम्ही दिलं नाही आम्ही कारखाना चालू करायला देणार नाही. 1 वर्ष जाऊ का दिल्लीमध्ये काय मोर्चा झाला त्या पद्धतीत पण करायला आम्ही आमचे ह्या वर्षी ऊस पाठवला नाही तरी चालणार. खरं आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कारखाना चालू करायला देत नाही. म्हणून ह्या संदर्भामध्ये मी कारखान्याला आणि सगळ्या मंत्र्यांना सगळ्या MLAंना या मुख्यानं मी आग्रह करतो.
म्हापशेच्या गोमंतक विद्या भारती संस्थेन शिशुवाटिकाच्या शिक्षकां खातीर 7 आनी 8 तारखेक प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्ली। ही कार्यशाळा म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयात घडोवन हाडिल्ली। या कार्यशाळेत 75 परस चड शिशुवाटिकेच्या शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो। रोखडेच नवे शैक्षणिक धोरण जावपाचे आसा, ताका लागून शिशुवाटिकेच्या विद्यार्थ्यांचो अभ्यासक्रम कसो आसचो ह्या हेतान ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्ली। गोमंतक विद्या भारतीन शिशुवाटिकेच्या शिक्षका खातीर 2 दिसाचे प्रशिक्षण वर्ग म्हापसा घेतले। हाज्या पयलीं आमी एकंदर नवीन शैक्षणिक धोरण आनी शिशु शिक्षण हाज्या संदर्भान 1-2 कार्यशाळा आमी हेज्या पयलीं घेतल्यो। मागीर मॅनेजमेंट हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन हांकां नवीन शैक्षणिक धोरण कितें हें तांकां सांगपा खातीर एक दिसाची वर्कशॉप जो आहा तो आमी पणजे घेतलो। आनी आयज म्हापसा प्रॅक्टिकली शिशु शिक्षणाच्या संदर्भान शिशुवाटिकेचे शिक्षक आसा नेमके तांच्यांनी कितें करप। आमी भारतीय तत्वज्ञानाच्या आदाराचेर पंचकोशात्मक विकास म्हणटा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय आनी विज्ञानमय कोश। म्हणजे शारिरीक विकास, मानसीक विकास, आत्मीक विकास, आध्यात्मीक विकास आनी बौद्धीक विकास ह्या संदर्भान एक्चुअल 12 वेवस्था ज्यो आसा ताजे कृतीयुक्त प्रशिक्षण जें आसा तें ह्या 2 दिसान आमचे एज्युकेशनिस्ट जे आसा महाराष्ट्रांतले भाई उपाले तांच्यांनी दिलें आनी हें इम्प्लिमेंटेशन तांच्यांनी शाळेंत करप अशी आमची अपेक्षा आसा। आनी ह्या संदर्भान आमी अशें फुडल्या काळान अशें थारायलां की हांचे पालकांक हो विशय सांगपाचो, तसो मॅनेजमेंट जे आसा। आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी कोय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।